नमस्कार, हांव मंजुनाथ कामत. आजी हांव एक रन्न आयला. प्राकृतिक जावन पावसडीन मेळची तसले आहार सोदून घेवन आयला. पत्र आळंबे ये यती हे पावसडीचे आरंभरी पत्र आळंबेक कंडापट डिमांड. पेंट अंतणी 300 रुपये दुखून 1000 रुपये ताई सेराक विकतात. जाल्यार आमकां फ्री जावन मेळटा जलरी कोंडूच कश्ट येवका. ये यती पत्र आळंब सोदूच कशी, ते वेंचूच कशी, ताजे रंदय कशी करचे पळया. मेकेल गांव ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕೆचे ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮज बरगलगुड्डे हंग आमगेल घर लग्गी मस्त हाड एणेसती कर्मारा रुक्काचे हाडी हे रन्न सुತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಚಿ आमका पत्र आळंबे चड मेळटा. येयती पत्र आळंबे सोदूच कशी कोंडूच कशी पळोया. मेगेल अम्म बायल आनी अक्कल दुव्वेलोट्टू हांव आळंबे कोंडूचे आयलो. सान दुखूनूंची आमकां पावसडीरी फस्ट पावस पडतनवे तदना आळंबे कोंडूच म्हळ्यार आमकां भारी खुशी. पळयती हंग आळंबेस आळंबे हंग अस म्हूण आमकां कशी कळची म्हळ्यार ಮತ್ತೆ मुद्दुशे दिसता. पळयती ताजे वयर दोवेची एक 5शे वयर आसता. ते पळोवन आमी कोंडूचे सुरू करता. कोंडूच म्हळ्यार थोडेंच ते मुद्दे थोडे भायर दुखून कोंडूका न्ही जाल्यार आळंबे वाडी जाता. हें सान आळंबे सगळे रान गुड्डो सोदिता गेल्यार व्हडोड आळंबे मेळटा. 1 शेरू 2 शेरूय मेळटा. एक 4-5 जणांना आशिल्ले घराक 1 शेर जेव्हा मेळ्ळार लाय करून पण्णा उपकरी जेव्हा आळंबे बुत्ती करेत न्ही जाल्यार कसं करतात म्हळ्यार एक पाव जेव्हा मेळ्ळें कितली परमोळ म्हळ्यार मोग्गे रंदये ಒಟ್ಟು जेव्हा मोग्गे आंबटाक हे 4 आळंब गेल्यार मस्त परमोळ जाता. कसं म्हळ्यार आमी हळ्ळे ಅಂತ आशिल्ले जनांक केदना फस्ट पावस पडतनव तदना आळंबे रंदे कांय न्ही जाल्यार समाधानू आसना. पळयती हे एकू जाग्यारी मस्त आळंबे दिसता आस ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಉಬ್ಬುನ ಇಲ್ ಮಣಕೆ तई आमी कोंडूचे सूर करका. तई पळयती हांगा एकू जाग्यारी मस्त कडेन एशी मेळ्ळार आमकां भारी खुशी. कसं म्हळ्यार मस्त रान आनी परत सोदूका म्हूण आसना असल जाग आमकां मेळचेंच विशेष. मेगेल अम्मा आळंबे कोंडूचे ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು. तिगेल निमतीची आम्ही शिकिलेंती हें गांवांतू मस्त जन प्रति फस्ट केदन पावस येता तेसು ಕೊಯ್ತಿ ದೋರ್ನಿಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದೋರ್ನಿಗಿ ಏಕ ಚೀಲು ದೋರ್ನು ರನ್ನ ಬಿತ್ತೆರ್ ಓದ್ತಾತಿ. ಕೆಲವು ಜನ ತಂಗೆಲ್ ಗರಾಚ್ ರಂದೈಕ್ ಮಾತ್ರ ವೆಂಚಿಲ್ಲರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ विकू कतेर. कसाल म्हळ्यार कारकळ आमकां लागचे कारकळा पॅन्ट थंय लायक 200-300 रुपयेक विकून वता. तशें जावन मस्त जन विकचे कतेर आयल्यार आमी पुरा घराचे रंदय कतेर मात्र वेंचिताती. आज आमकां इतलें मेळ्ळां अंतू पण्णा उपकारी करेत म्हूण दिसता. येयती आनी घरकड वचून हें क्लीन कोरून रंदय करया. कोंडून हळला आळंबे फस्टाक आमी कांटेर घालून उद्द घालून लाय करून धुवका. कसं म्हळ्यार विंगड आयदनांत घाल्यार मात्ते लायक तितलेक वचना गश्टूचेक जायना. ताजे खातीर कांटेरी घाल्यार लाय करून धुवन वता. येयती फस्टाक आळंबे धुवया. उद्द घालून लाय करून आळंबे धुवका. नहीं जलरी ಮತ್ತೆ वर्लारी रंदय लायक जायना. पळयती कितले ಮತ್ತೆ उद्दा भायर तास दोवे आळंबे आमकां मेळटा. आमकां कसं तो दोम्वे दिसता तेंच डायरेक्ट यूज करना ती सान आळंबे ನೇರ जावन घालता. कसं म्हणटा ताजी सॉल काडू जायना. आतां आमकां फस्ट आमकां कसं दिसता दोम्वे ताजी ते सॉल काडका फस्ट थोडे दट आसता. ಕೆಲವು ಜನ ನಂಗಟರೀಚಿ ते सॉल काडटाती. मागीर ಕೆಲವು जन हे चमची दवरून जेव्हा सन्नूच एक चाकू दवरून आनी पुरा काडटाती. ताजी भितर ते सॉल काडतरी आमकां एक मोवळ दोवेंच आळंबे मेळटा न्हू. ताजे रुची परमळूच विंगड. ಹ್ಯಾಂಚಿ ಆಳಂಬೆ ಮೊವಾಳ ಪರ್ಮೋಳು ಪತ್ರ ಆಳಂಬೆ. अम्मा पण्णा उपकरी करूक रेडी करता आसा. मिरसांग कोथंबरी चिंचांब आनी हळदी पिट्टी लन कोरून वाटुका. हें पळयती सॉल काडलेले पत्र आळंबे मुखारी पियाव पण्णा दवरून तांबडी जवची ताई लाय करून बज्जून मसोल तक घालून पियाव सिज्जोचे दवरून आळंबे गलका
5 निमिषन पत्र अळंबे पण्णा उपकरी रेडी. आहा कोरमोळगी भारी लागेला. ह्या थोडे तिक्षे जाऊन असता कसं म्हणून आम्ही पुळी मुंची केलेला आहे. घरकड जन कौचिक पूड आहे ते पण टेस्ट पळाया. भारी लायक असं थोडे वेळ सोडतरी परमोळ मगिरी लायक येता भारी लायक असं तुम्ही काय येते. नमस्कार.